Hallelujah, 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 Hallelujah. परगान जिसो, पगलाप जिसो, महिमा जिसो, स्तुति जिसो, वंदन जिसो. Hallelujah, 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 Hallelujah. बाबा बहिणीनो आम्ही सणाव ऐकले ती गजाल सोम्याच्या कुर्सामुळे चालली ती जेजो कुर्सा रूम काढत असताना शिपायान त्याच्या बाल्यान त्याचे कडवळ उगते गेले आणि त्या कडवळांतले बरगत भायर सरले आणि कुर्सा म्हणून तसल्या शिपायाची पिडा गुण केली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. भाऊ भयणीनो सुमयान आमचे खातीर कश्ट सोंसले आमी बगेवन धपत्याक लागीं जाल्या आनी कश्ट कित्या खातीर सुमयान सोंसले सगळ्या संवसाराक बचाव करच्या खातीर. सोम्याचो एक रक्त सोतेंबो जर तर एका त्या शिपायाक गुण करून पावलो सोम्याच्या त्या अमलीक रक्तान सगळो संवसारच तो बरो जाला. सगळो संवसारच पिडे वरवीं गुण जाला पातकाच्या पिडेन आनी कुडीच्या पिडेंत. हर एकंती जेजूच्या रक्ताची ती सकत आमकां गुण करता. आज आमी ह्या पवित्र साक्रामेंतांत त्या जेजूक हांगासर आराधन करता. ह्या घडये कुर्सायल्लो जेजू आतां आमच्या जिवितांत आज उंड्या रुपार हांगासर आसा. ह्या घडये आमचे येतलो आनी ह्या वेळार आमी सकड आमकां समर्प्या. आज आमी सगळ्या पवित्र सभे पासून भारत देशा पासून कश्टांतल्या पासून आमी मागोवंक जाय. भाव भयणीनो जेजूच्या अमूल्यक रक्ताच्या सक्तेन आज ताच्या 5 गायांच्या पवित्र रक्तांत जावन सगळो संवसार आज गुण जावन दी म्हणून आमी मागया. आयचो संवसार पेडेस्त संवसार. आज संवसारांत मनीस देवाक वळखना आनी ह्या वरवीं मनशाक न्ही देवाक देवाच्या काळजाक घाई जाला. देव मनशाक मनीस देवाक दुखयता आनी एका रितीन आज संवसार स्वार्थान भरून गेला. आज मनीस आपल्या आशे खातीर मनशा भले करता. कोम ह्या द्वेश म्हणटा आमी एकामेका लढाई झगडी द्वेश भरून गेला. आज समाज संवसार पिडेस्त जाला आनी त्या संवसाराक जेजूच्या आमले रक्तान गुण जावचे पासून आमी विशेष रितीन मागया. मनशां मस्त जाणां आज कश्ट जातात. कितलीं जाणां आज आर्थीक समस्यांनी पिडेशिडे वरवीं घरांतल्या समस्यांनी विविध रित्या अनुभवांनी कश्ट जातात. आमी तांचे पासून मागया सोम्याचे आमलीक रगत तांकां सुटका दिवन दी. सकडच्या पिडेस्तां पासून मागया. जायतीं आस्पत्रेंतल्या पिडेस्तां पासून घरांनी असल्या पिडेस्तां पासून कुटुंबांत असल्या पिडेस्तां पासून मागया. सोम्याचे आमलीक रगत तांची सगळ्यांची पिडा गुण करून दी. आमी सोम्याचेर विश्वास दवरत्या भावार्थान जेजूक आमचे मदें स्विकार करया, दिंबेर पडया आनी सोम्याच्या पवित्र कश्टाचो नियाळ आमी आज ह्या उंड्या रुपारच्या जेजू संगत करया. आराधन आराधन स्वादी सक्रामेंता भक्तिमाना कालत्या काळजा करता तुका नामा आराधन स्वादी सक्रामेंता
सम्यान जेजू या उंड्यार परसच्या जेजू तुका आम्ही स्वागत करता तुका मान करता तुका आराधन करता सम्यान जेजू मनशाच्या सुटके खातीर या संवसारान तू उंड्या रुपार आयलोय मनशा रुपार आयलोय आज या उंड्या रुपार आमचे संगता तू आसाय सम्यान जेजू तुझ्या बापाची कुशी जावन आसली तुवें या संवसारांत मोरयेच्या कुशीन जल्मोंक जाय आनी मनशा रूप घेवन मनशांचे कश्ट मनशांची बेजाराय मनशांची खंत सगळें तुवें कान बुडयचें मनशाची पिडा आशिल्लो तुवें गूण करीचें मनशाच्या कश्टांत ताका सुटका दिवचें ह्या खातीर जेजू तुवें मनशा रूप घेतलें सम्यान जेजू तूं जाणा आसलोय मनीस पातकाच्या दावलेंत आसा आनी ह्या पातकाच्या पासांतले मनशा सोडोवच्या खातीर आमचे खातीर जेजू कुर्सार तूं उमकाळलोय सम्यान जेजू आमकां ह्या संवसारी बंदड्यांतले सुटका दिवचे खातीर पातकांतले आमकां सुटका दिवच्या खातीर आमच्या वायट ओडण्यांतले आमकां सुटका दिवचे खातीर आमच्या सकट वायट सवयांतले सुटका दिवचे खातीर वायट आनी खोट्या सैतानाच्या बंदड्यांतले आमकां सुटका दिवच्या खातीर जेजू तुवें तुजे ते पवित्र हात आनी तुजे पवित्र पाय सम्या खिळांक दिले ते खिळांचेर सम्या 3 घंटे तूं उमकाळलोय आनी वळवळे बोगले आनी ह्या वेळार सगळ्या मनशाचे कश्ट सगळ्या मनशा कोणाचे अपराध तुवें तुजेर घेतले आनी ते काडून उडयले सम्यान जेजू आयच्या ह्या दिसा आमी तुज्या कश्टांचो नियाळ करूंक त्या पवित्र कश्टांच्या दिसांक लागीं जाता आसतना सम्या आमचें जिवीत तुका भेटयता कित्याक आमी पात येता मनशांचे कश्ट तूं पयस करूंक आयिल्लोय मनशा सुटका दिवच्या खातीर तूं आयिल्लोय मनशा पातकां भोगसूच्या खातीर तूं आयिल्लोय जेजू ह्या घडये आमचे जिवीत तुका समर्पिता आमचे अस्कतकाय तुका समर्पिता आमचे कश्ट तुका समर्पिता आमी तुका आराधन करता संसाराचो उजवाड तूं काळोख धांवडावचो 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 समाधानेचो प्रकाश पावचो समाधानेचो प्रकाश पावचो तुका मेळो काशेता आत्मीक सकत लालेता 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 हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता हर एक दिसा भोगूंक शांती आमी अत्रेता आराधा Hallelujah.
hallelujah, 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 hallelujah. Ingati porami busya. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Babi nino. Manusia ke berdosa menasa. Epide santul narasta. आणि त्या पिढेस्त अंतुल नारसताना ताका ताका बरोवसो आसता हांव बरो जाता कोण ना डाक्टर म्हाका ट्रीट करता कोण ना आनी डाक्टरान दिल्लें वखद म्हाका जाता कोण ना हांव बरो जावन ह्या आस्पत्र्यान डिस्चार्ज जाता कोण ना ताका हे बरोवसो आसा एक विद्यार्थी इस्कॉलाक वता शिकता आनी थंयसर शिकतना त्या विद्यार्थीक बरोवसो आसा हांव सगळें वर्स शिकता म्हणजे फलितांश बरें मेळटलें म्हाका बरें रिजल्ट मेळटलें फर्स्ट क्लास म्हाका मेळटली एका बऱ्या कॉलेजीन म्हाका सीट मेळटली आनी थंयसर हांव बऱ्या तरेन पास जावन म्हाका हें बरें काम मेळटलें म्हणजे म्हजो फुडार बरो जातलो प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. जेजू आमकां बरवसो जेजू आमकां बरवसो ताच्या कश्टां मरिपात आमकां ताणें सुटका दिल्या एक विद्यार्थीन एका विद्यार्थीच्या कोटनातांनी आवय बाबीन म्हज्या लागीं सांगलें गणीत आजच PUCची एग्जाम आसली पोरतावन फर्स्ट PUC एग्जाम चलताली आनी सेकंड PUC म्हण चिंता आनी ह्या वेळार ह्या भुरग्याक एका विद्यार्थीक ताप आयलो परीक्षे वताना त्या वेळार ताप आयलो तुमी जाणान कितलें टेन्शन म्हणून परीक्षा बरोवंक जात गे ताप जोर ताप येताना आनी आतांचे ताप तुमी जाणात आवय बापय मस्त टेन्शन जालें ताणें मागलें मस्त मागलें आनी डाक्टरा कडेन व्हरून गेलीं बॅड टू वर्स डॉक्टरान ताका दिल्लें ट्रिटमेंटाक रिएक्शन जालें आनी चड जालें परीक्षा बरोवची की या कितें करचें कळना आंगार रॅशस पडले आवय बापेचें टेन्शनच टेन्शन कितें करचें भुरग्याचो फुडार जर अशें जाय तर परीक्षा बरोवन मागीर सप्लिमेंटरी बरोवचें मागीर तें प्रॉब्लेम मुखार कितें एक वर्स वेस्ट या कितें गी मस्त टेन्शन एकच ताणें म्हणलें म्हज्या लागीं म्हणलें उतरां आमी जेजूचेर विश्वास दवरलो साक्रामेंतान त्या जेजूचेर विश्वास दवरलो आनी मागलें आनी ताप काण घेवन परीक्षेक गेलें जेजून राखलें इतलो ताप आसलेली आंगार रॅशस पडलेली हाचे मदीं परीक्षा बरयली आनी परीक्षा बरोवन अकरेच्या दिसाच आराधनाचो दीस आनी आज रिजल्टाचो दीस आराधनाचो दीस आनी भुरग्याक रिजल्ट बरें मेळ्ळें प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 भाविनीनो आमच्या जिवितांत आमी कश्टांच्या वेळार जेजू लागीं वचें आमकां कश्टांच्या वेळार तसो एक आदार कोण आमी भवार्थान जेजू चर्चे वता आमकां खंडी जावन जेजू सोंड घालेना जर तर कितेंय चड न जालें तर त्या भुरग्या परीक्षा ताणें पाटी रावलें तर परीक्षा पाटी पडटी मस्त प्रॉब्लेम जाते अशें जाता पळया देवाचेर भरवसो दवरून मुखार गेलें सक्कडी साथ कित्याक स्वामी आमच्या संगता आसा आमच्या कश्टान जेजू आसा त्या देखून आमकां पवित्र पुस्तक सांगता
ताच्या गाया वरवीं आमी गूण जाल्या सोम्याच्या पवित्र गाया वरवीं आमकां ताणें गूण केलां आमकां ताणें पातकांतली सुटका दिल्या आमकां ताणें खोटेपणान तें राखलां आमचें जिवीत तो आमकां तो सांबाळून व्हरता वायट सत्याच्या प्रभावांतलें आमकां तो सुटका दिता ह्या सडवंदराक आमी ओगलाप दिया तुमची साप जेजू आमच्या सडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर ह्या संवसारांत मनशा रूप घेवन आमचे मदें तूं आयलोय देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता आमचे खातीर तूं सगळे कितें अरिये कश्ट सोसूंक तयार जालोय देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता मोळ्यांत मागता आसतना तुका मेळचे ते कश्ट मस्तो कठीण ते तुका सोसूंक साध्य जाले तरी बापा लागीं तुवें सांगलें बापा म्हजी खुशी न्ही तुजी खुशी अशें म्हणून तुवें बापाची खुशी मानून घेतली देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता तुवें बापाची खुशी मानून घेवन आमच्या जिवितांत आमकां कश्ट येता आसतना तरी पूण हे कश्ट सोसूंक साध्य जातना आमकां तुजेर भरवोस दवरून जियोंक आनी आमच्या जिविताचे कश्ट तुवें स्विकार करूंक शिकयलें देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता मनशांनी तुका घात केलो मनशांनी तुका विरोध केलो मनशांनी विकृत केलो जुदासान तुका विकृत केलें तरी पूण मनशांच्या तिरस्कारांक खान दिनासतना तुवें मनशाचो मोग केलोय आनी कुर्साच्या मरणा पर्यंत आमचे वयर तुजो परतो मोग तुवें दाखयलोय देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता सोम्या जेजू तुवें अपराध करूंक नाय तुवें खंयचेच सूख करूंक ना तरली तूं बरें करीत गेलोय सगळ्या पिडेस्तांक तुवें बरें केलें कश्टतल्यांक सुटका दिली देंवसार लागल्यांक दवडयलें तरी पूण सोम्या अपराध नसल्या तुका आमचे एका मनशांनी त्या कुर्साचेर तुका मारता आसतना तुवें एका अपराधा वरी आमचे खातीर असलें मरण तुवें सोंसलें देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता सोम्या जेजू तूं खरोच राय सर्गा संवसार असो सगळो संवसार तूं चलयताय तरी पूण मनशांनी तुका केल्लो अपमान मनशांनी तुका केल्ले ते कंचारचे नकलां केळकुळां सगळीं तुवें धैर्यान सोंसली आनी मनशां खातीर तुवें सगळें आमचे अपमान आनी एक मनशा कडल्यान केल्ले तुवें मोगान सोस्तिकायेन स्विकार केले देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता सोम्या जेजू तुजी ती अपुर्बाची कूड मोरयेच्या कुशीन जल्मोन मोरयेन ती व्हड केल्ली सोम्या जेजू तुज्या हाता पांयांनी केल्ल्या वावर केल्ली ती कूड ही कूड त्या जर्मनाच्या मारांनी बेसां करता आसतना त्या कुडीन तो रेगात उसळटना मांसाचे कुडके उसळटना मनशांनी तुका केल्लो तो अन्याय मनशांनी तुका केल्लो तो खंयच्या रितीची घोर क्रूरता मनशान तुका दाखयल्ली आमचे खातीर सगळी तुवें सोस्तिकायेन सोंसली देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता सोम्या जेजू बारादी कुरीस तुज्या खांद्यार दिलो तुवें अपराध करूंक ना तरली तुवें शिक्षा भोगची गरज ना तरली तुका कुर्साचें मरण सोंसचें खंयचेच अपराध तुजे ती ना तरले तरी पूण पिलातान ताणें मनशाच्या भियाक लागून मनशाच्या प्रभावाक लागून तो बारादी कुरीस तो तुज्या खांद्यार दिवन त्या कुर्साचेर तुवें मोरचें फर्मान तुका दिल्ल्या वेळार तुवें सोंसणिकायेन तो स्विकार करन आमचे खातीर वो कुरीस काणयोन कालवारेच्या दोंगरार तूं सुल्लोय देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आमी तुका होगलाप दिता सोम्या जेजू कुर्साची जडाय मस्तो सड आसली तुका तो वागूंक तांकलो ना तुजी कुडीची अस्कत काय विशेष आसली 3 पावटी पडलोय सोम्या 3 पावटी पडल्या वेळार तो बारादी कुरीस तुजेर पडलो सोम्या आमचे तसल्या अस्कत मनशांनी आमची पडणी 1 आनी 2 न्ही 1000 आमची पडणी दिसाक समी जायते बडीं पडता तरी पूण
जितले पोटी आम्ही पडल्या रे तुझ्या कुर्सत कद्या जड कुरीस तुझ्या कंद्यार पडले बरी आम्ही तुका दूक आणि दिल्या रे अकमान केल्या रे आमची ती मोग आणि सुस्निकाय विशेष रीतीन तो दाखयताय देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आम्ही तुका होगलाप दिता सम्या जेजू मनुष्याच्या अनुपकारपणसो गुर्तू जावन तो कुर्स तो कांट्यांचो मुकुट तुझ्या माथ्यार दवरलो सम्या ते कांटे कितले ते तोपचे दुका दुखयताले तुझ्या तकलेतान रगात वळले वळलय तूं आनी ते कुर्साचो तो सम्या मुकुट तुज्या माथ्यार पात्या नळ आनी तुका मारता आसतना ते कांटे तुज्या तकले भितर वयता आसतना सम्या तुवें बगुले कश्ट इतले आनी तितले न्ही सम्या ह्या मारिपात आमकांय वयल्या वयर कश्ट येताना वयल्या वयर आमकां सुसूंक मेळटाना वयल्या वयर आमकां एरांनी दणशिताना आमकांय सोंसणीकाय काणगेचे दैरान आमचे कश्ट सोंसीचे म्हणलें विशेष दैर आनी कृपा ह्या मारिपात तुवें दिली देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आम्ही तुका होगलाप दिता सम्या तुवें त्या तीन खिल्यांचेर हुमकाळून तुजें जिवीतच बापाक भेटून दिलें आखरेक तुवें म्हणलें बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो भुपसून दिता सम्या आमचें हें जिवीत आमची संवसारी जिवीत आनी ग्रेस्तकाय संवसारी आस्त पदीक आनी दिरवें हें सगळें आमी सांडून आमी प्रत्येक रितीन तुजेर पातयेवन जिवीताच्या कश्ट जावं दी सुख जावं दी कितें येता तें मोगान स्विकार करूंक आमची जिणी तुवें आमकां दिल्ल्या त्या कुर्साचेर खिळावंक आनी तुजेर विश्वासून जियोंक आमकां तुवें शिकयलें देखून जेजू आमच्या सोडवंदरा आम्ही तुका होगलाप दिता सम्यान केल्लें सगळें बरेंपण ताच्या कश्टांत हर एका कश्टांत तो कश्टालो आमकां बरें मेळ्ळें तो गायलो आमचे गाय गूण जाले तसो कुरीस जड जालो आमचे कुरीस हाळू केले तो पडलो आमी उठल्या ताका अकमान मेळ्ळो आमकां ह्या संवसारांत आमकां तकली उखून सरून देवान गौरवाचें जिवीत दिलें तो मेलो आमी जिवन जाल्या ताच्या मरणा वरवीं आमी जैत्यवन जाल्या भावा भयणीनो येद्या सम्याती पळया तो ताणें आपूण मरून आमकां जिवीत दिलें ह्या सम्याक आमी अर्सिया ह्या सम्याक आमी गीत गावया ताचें बरेंपण आमी वाकणया आनी ताच्या कश्टांत वरी आमी बरें सांगक आमच्या आयज जिवितांत ताच्या कश्टां मारिपात बरें जाल्यार आमी ताची ती संतोश पावन ताका अर्गां दिवया आनी गीत गावया विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सम्या म्हजे थंय तुजो मोग सम्या हांव नियाळतां तुजो मोग सम्या हांव नियाळतां तुजे काकुळटां आशेतां तुजे काकुळटां आशेतां विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सम्या म्हजे थंय विश्वास म्हजो तुजे थंय तुजो मोग सम्या म्हजे थंय तुजे विण कोण म्हाका दुसरो तुजे विण कोण म्हाका आसरो तुजे विण कोण म्हाका आसरो तुजे विण कोण म्हाका आसरो तुजे विण म्हाका दुसरो तुजे विण
मुसरो विश्वास मुसरो तुझे धरे तुझो मोग सोम्या मुझे धरे विश्वास मुसरो तुझे धरे तुझो मोग सोम्या मुझे धरे हालेलुया 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 तुझो मोग सोम्या मुझे दय. इकडे पोर आम्ही उभे राहूया. स्वामीच्या पवित्र आत्म्याची सगत आम्ही मागया. आमचे काळीज आमची कूड आमचो आत्मो आमचे जिवीत आमची चिंतना हर एकी आम्ही ह्या घडये पवित्र आत्म्याक समर्पया. स्वामीच्या आमलीक रक्तान आम्ही नितळ संचाक जेजूचे उतर आमच्या काळजा भितर रमच्याक जेजूच्या जिवितांतले दुखाचे घडीत आम्ही बहुस गंभीराय नियाळ करून जेजूचो मोग आमचे खातीर आसलो म्हज्या आनी तुमच्या हर एकल्या खातीर आसलो. आम्ही पातकी तरी आमचे पातक लेकीन आसतना फकत हांव आनी तुमी तशी भुरगीं म्हणल्या त्या मोगान सम्यान आमकां वेंगचे तसलो पवित्र मोग नियाळच्या खातीर हर एक आमच्या काळजाची पातकाची जिवितांतली हर एक खतान धुवन काडून आपल्या रगत दैत्य व्हरून सगळे आपणाक खाली करून आमकां जीव दिवच्या खातीर सम्यान केल्लो त्याग आनी सॅक्रिफायस नियाळो पवित्र आत्म्याची सगत मागया. आमी सगळे आमचे जिवीत ताका ह्या घडये समर्पया. पवित्र आत्म्या ये तू दरिया ये तू सोम्या ये तू दरिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका काळीज म्हजें ताणेला तुका मन म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें ताणेला तुका मन म्हजें आशेला तुका ये तू सोम्या ये तू सोम्या ये तू दरिया ये तू सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुका कंतीन भरलेल्या तुवें बुजवले पिडेस्त असलेल्या तुवें गुण केले कांतीन भरलेल्या तुवें पुसयले पिडेत असलेल्या तुवें गुण केले पयस कर म्हजी खंत बेजाराय 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 दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजी ताणेला म्हजे आशेला तुका
सर्विस पोर तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे असो मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुया सुमार 2 पार जातना सगळे पृथ्वीचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जातना जेजून व्हडल्या तळ्यान भोग मार म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसार आसलेले थोडे पळय तो एलियाक उलो मारता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान दाबून वचून एक दर्या आळमे शिरक्यान बुडोवन हाडलें आनी एक बडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साका सारकें ताच्या वोंटांक धरलें आनी म्हळें, रावा एलिया ताका सकला देवूंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडा तळ्यान बोब मारून प्राण केलो. देवाचें उतर हें करणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तती मोगाच्या भाव भयणीनो, एक ल्हानसो नियाळ आमी ह्या देवाच्या उतराचेर करया. चिंत्या तुमचे पैकी कोणी एकल्याक भविष्या आस्पत्रेंत न्हिदुल्लो अनुभव आसा, म्हाकाय आसा. आनी त्या वेळार कितें भोगलें जावंक पुरो तुमकां एक आस्पत्रेंत ऑपरेशन जालें, आस्पत्रेंत आसल्याक मस्त दूख तुमी सोंसल्या, मस्त वळवळ्ळ्यात. त्या वेळार कितें तुमकां भोगलां. हांव कश्टतां वैगी, हांव कश्टतां वैमो. अरे एकल्यानी म्हणलें कितें जावं पुरो, हांव कश्टतां, हांव पिडेन वळवळटां. भाव भयणीनो, एक सत आमी जाणा जावंक शकना. आस्पत्रेंत पिडेस्त एक त्या अंतुळणाचेर वळवळटा आसतना थंयसर एकलो न्ही, दोगां वळवळटात. तुमी चिंतून पळोवंक, बायल वळवळटना गोवी वळवळटा म्हणून न्ही. एक आस्पत्रेंतलो पिडेस्त तो अंतुळणार वळवळटना ताचे सांगता कोण आसा, कोण आसा? जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. आमी मस्त जाणा हें सत आमी जाणा जावंक ना. मस्त जाणा आमी चिंताव पिडेस्त आसतना, हांव कश्टांत आसतना, हांव खंयच्या अनवरांत सांपडल्या वेळार, हांव मस्त टेन्शनार आसतना, हांव एका प्रॉब्लेमांत आसतना हांव कश्टतां, हांव एकसुरो आसा, हांव बेजारांत आसा, म्हाका सगळ्यांनी पयस केला. देव म्हणजे सांगतना असले मस्त आमी आयकता, चिंता, मतींत वयल्या वयर येता. पूण आमी हें सत विसरता की आमी कोण जेजू थंय एकवटल्या, कोण आमी ताचे कूड आनी रगत सेवन जेजू थंय एक जाल्या. एका आमच्या कश्टांनी, दुखांनी, सुखांत एकांती आमचे सांगता जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून आमी सदांय उडास दवरचे जेजूच्या मरणाचो उद्देश कितें, कित्या खातीर तो कुर्सार मेलो, कित्या खातीर. आमी उडो सांगले तुमकां इल्ल्या वेळा आदीं. जेजू गायलो आनी आमचे गाय गूण जाले, आमचे गाय गूण जाले. सोम्यान गायिल्ले वरवीं त्याच्या आमलीक रक्तान ताणे आमचे गायी केवळ कुडीचे गायी न्ही, आत्म्याचे गायी, आमच्या जिवितांतले जायते गाय ताणें गूण केल्यात. कोण निसा की क्रिस्तसो मोग गुंडायन समजता
आपल्या जिवितांत जेजूचे हाजीरपण आपल्या कश्टांत दुखांत बेजारांत एकसुरपणान भोगता की तसलो मनीस खंडी जावनी आपल्या जिवितांत मुझे सांगता देव आसा म्हणलें भोगता. आयचे देवाचे उतार तुम्ही ऐकले. जेजून म्हणले ती उतरां दनपारां खाडो पडलो आनी ह्या वेळार जेजून बोब मार म्हणलें एलोय एलोय लामा सबक्तानी, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय. जेजून म्हणलें उतरां मनशा आपण असते जेजू कडेन. जेजू देवा सोपूत जावन आसलो तरी ताची न्ही मनशा सैम बसलें आनी ह्या मनशा सैम बसो उलो जेजून हांगासर दाखोवन दिला. हे मनशा सैमान हांवें आनी तुवें म्हणचें कश्टां वेळार. जेजू थंय 2 सैमां आसली. एक सैम हांगासर दाखयता म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सणलाय. मनशाचें आमचें जिवीत तसलें. क्रिस्त आयल्या वेळार आमी भियेता. क्रिस्त आयल्या वेळार देव आमचे सांगता ना म्हणलें आमकां भोगता एकसुरपण भोगता. आनी ह्या वेळार देव खंय आसलो. जेजू तसो बाप खंय आसलो. तसो बाप पयस नासलो. बाप पुता संगीत आसलो. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. बाप पुता संगी आसलो. बाप विंगड नातलो. पुताक कुर्सार काडून दिवन बाप खंय पयस नातलो. बापी कश्ट भोगतालो. बापी वळवळतालो. पुतान हर एक मोप मारतना त्या कुर्साचेर ते आगोर वडी भोगतना बापाक तेच भोगतालें. कित्याक तो पुतासो बाप आपलोच तो. ताचे सैम देव सैम दादे विंगड नातले. बापाचें सैम ताणें वांटून काडून गेल्ले. आनी त्या देखून बाप पुता सोवे काल्वरीच्या दोंगरार कश्ट जातालो. कित्या खातीर हे सवाल आमी विचारना. बाप आनी पूत दोग जण काल्वरीच्या दोंगरार कश्ट जाताले. पूत कश्ट जातना बापी कश्ट जातालो. बापी वळवळे भोगतालो. बापाकी दुखताले. कित्याक मनशां खातीर ताणें रस्त्याला आम मनशांक आमकां सोडवून दिवचे खातीर आमी हर एकल्यानी देवा ती फाटी येवचे खातीर आमी आमच्या मनशा सैमान करची पातकां आनी खोटेपण आमी सांगचे खातीर आमी मनशांनी ह्या संवसारी जिविताच्या आशेक लागतले भायर येवचे खातीर आमचे जिवीत आमी बदलूंचे खातीर ताणें आपले कश्ट सोंसले. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून जेजू सांगता बाप कश्ट जातालो आमकां सुटका दिवच्या खातीर. देखून आमी हर एकली जाणा जावया जेजून आमचे खातीर प्राण केलो, आमचे खातीर जीव दिलो आनी आतां मनशाच्या जिवनांत आमी कश्ट सोंसता आसतना देव आमच्या कश्टांत आसा. आमी केदाळय चिंतूंक नजो. आमी मनशां मस्तपटी आमी सुकून पडटा. आमकां मनशांक कश्ट म्हळ्यार अर्थ करूंक कळनात. आमकां जिवितांत दूख येता आसतना आमकां ह्या दुखांत सुटका जायचे. आमकां देवान दूख दिवंक नजो. आमकां कश्ट वळवळे मेळोंक नजो. भावा भयणीनो हे मनशा जिविताचो अर्थ न्ही, देवाच्या सोडवणेचो अर्थ हर एकल्या मनशान सुख आनी दूख दोनीक आणगेचे. आमच्या सुखा वरवीं देवाचो मोग आमी भोगता आसतना आमी आमच्या कश्टाद्वारे आनी एकल्याचो मोग करीचे. तुवें तुज्या सुखांत देवाचो मोग तुवें भोगता आसतना तुवें तुज्या कश्टांद्वारे आनी एकल्या कश्टांत आसल्याक तुवें मोग दिजें आनी तुवें ताका सुटका दिजे. हेंच देवान केल्लें.
देवानं आपल्या कष्टांद्वारे आपल्या पुताच्या कष्टांद्वारे आमकां मनशां सुटका दिली, आमकां संतोष दिलो आनी आमी देवान दिल्लो संतोष भोगतां. पूण आमच्या जिवितांत आमी कश्ट आसतना आमी आनी एक कलाक आमकां सुटका दिवंक आसा. त्या देखून कश्ट आमी स्विकार करूंक शिकया. म्हाका आनी तुका देवाचो मोग करतल्यांक कालवारीचो दोंगर आमचे तावन विंगड ना. आमी कालवारीच्या दोंगरार सोडजेस हर एकल्यानी तो सुकोवन काडूंक जायना. आमी कुर्सार मरोंक आसाच, कुर्सा बिने आमकां जिवीत ना. हे आमी उडास दवरया. देखून देवाचेर अखंड विश्वास दवरया आनी त्या कुर्साक आमकांच भेटोवन दिवया. आमी जेजूचे कश्ट आमच्या दोळ्या मुखार दवरया आनी आमी विशेष रितीन ह्या घडये कश्टांत असल्या पासून मागया. हर एकल्यानी तांच्या कश्टांत तांणी सुटका जोडचे खातीर, तांच्या कश्टांत तांणी देवाचो हात समजून घेवच्या खातीर आमी तांचे बसत मागया. ह्या घडी आमी प्रत्येक रितीन सोम्याच्या पवित्र 5 गायांचेर नियाळ करया आनी आमी आमचे इरादे सोम्याक भेटोवया. सोम्याच्या पयलो गाय आमी नियाळ करया. सोम्याच्या उजव्या हाताचो गाय हे घडीभर आमी आमच्या उजव्या हाताचेर ह्या गायची दूख आमी भोगया. चिंत्या आमी सोम्या सांगता कुर्सार आसां आनी आमच्या उजव्या हाताक खिळो मारला, आमकां दुखता, त्या गायांतल्यान रगात येता आनी आमकां तें दुखता. पूण तें रगत कित्या खातीर वळटा? कित्याक एका बऱ्या उद्देशा खातीर वळटा. सोम्याच्या उजव्या हाताक खिळो मारता आसतना भायर तांतलें रगात आनी त्या ओळवळ्या वेळार सोम्यान वळयल्ले रक्ताचे तेंबे आमकां सगळ्या पातकाचे बक्षाने जोडच्या खातीर ताणें दिल्यात. सोम्याच्या उजव्या हाताच्या गायांतले रगत मनशा कोळाचेर म्हजेर आनी तुजेर वळटा आसतना बाबा भयणीनो तुवें आनी हांवें केल्लीं पातकां नियाळ करया. हे घडीभर सकड जिविताक आमी ह्या कितें वायट आमी केलां, कितें कोडेपण आदारलां, कितलो अन्याय आमी केला, कितल्या जाणांक आमी मोस केला, कितल्या जाणांक आमी घात केला, कितल्यांचें जिवी शोशण केलां, कितल्या जाणांक गाळी सवल्यात, कितल्या जाणांक आमी दुखयलां, कितल्या जाणांच्या जिवितांत आमी दुखां हाडल्यांत, कितल्या जाणांचें जिवीत आमी कश्टांचें केलां. आमी केल्लें वायट सगळें आमी उडासा करया. आमी केल्लीं पातकां ह्या कुडीच्या ओडण्यांनी सैमीक अस्कत काय न्ही आमच्या संवसारी जिविताच्या लब्धवण्यांनी आमी केल्लीं हर एक पातकां एक आनी दोन न्ही हर एक पातकांक नुस्तो आमच्या जिवितांत केल्लीं आमी हर एक आमी उडास करया. आमी पातकी म्हळ्यार वळखून घेवया. बाबा भयणी त्या पातकांचो भार आमचेर आसा. पातकाचें खत आमच्या काळजांत आसा. त्या पातकाचें खत आमच्या हाता पांयांक तें आसा आनी हें कथां धुवन काडी जाय तर सोम्यान ताच्या उजव्या हाताचो गाय आमचे खातीर ताणें तो दिला. त्या उजव्या हाताच्या गायांतल्यान ताचें आमलीक रगत वळोवन आसा. आमी सकड मागया ह्या घडये तुमचो हर एकल्याचो उजवा हात तुमी तुमच्या हृदयाचेर दवरा. ह्या घडये मागा पातकाचे बक्षाने मागया. आमी सकड प्राजीत काळाचेर जावन येयलो आज हर एकल्यान आमी केल्ल्या सुखी खातीर बक्षाने मागया. आमच्या जिवितांत जावं पुरो आमी कुमसार जाल्यार आमची ती पातकी सैमानिकी उरलां. बक्षांतली पातकां उरल्यान जावं पुरो, लिपोवन दवरलीं पातकां उरल्यान जावं पुरो. हर एक आमी सोम्याक समर्पिया. सोम्यान जिजो ह्या घडये तुज्या आमलीक रगतान आमची पातकां धुवन काड. तुज्या उजव्या हाताच्या गायांतल्यान भायर सरल्या त्या पवित्र आमलीक रगता वरवीं हर एक आमची पातकां धुवन काड. सोम्या नितळ कर आमकां बक्षी. आमी एरांक बसूंक आमचे एरांचेर दवरलो राग आमी सोडून सोडूंक. एरांक आमी मोतीन दवरले द्वेश सोडून सोडूंक. एरांक तावन आमी कितें अन्याय केलो त्या अन्यायान आमी कितें फायदो आमी तांकां फाटीन भरती करूंक. सोम्या आमकां दी तुज्या आमलेक रगतान सोम्या आमची पातकां बक्षी आमी मागता.
सोम्या मुजेर सार पोवी तुझे रग सोम्या मुजेर शेणाय आमुले ते रग सोम्या मुजेर सार पोवी तुझे रग सोम्या मुजेर शेणाय मागे आम्ही या घडी सोम्याच्या डाव्या हाताच्या गाया मारे पाहत सोम्याच्या डाव्या हाताक किळो रिक्त असताना त्या हातांत रगात बाहेर घुसळले वाढले हे आमलीक रगत सोम्यान वळविले जायत्या आमच्या समाजांत शोषणाक बरी जाल्ल्या खातीर आज कितल्या दुबळ्यांचेर ग्रेस्तांचे शोषण चलता आज कितल्या उण्या जातीच्या लोकांचेर उंचल्या जातीचे शोषण चलता आज कितले जण मनीस अधिकार असले आपल्या हाताखाल असल्या शोषण करतात कितलेशा कुटुंबांनी वडिलां आपल्या हाताखाल असल्याचे शोषण करतात कितलेशे पोती आपुतींनी आपल्या गोवाचे बायलेचे शोषण करतात हाचे वरवीं कितली जाणां कश्ट जातात वतडाक वळख जाल्यांत सोम्यान जेजो आयच्या समाजींत आज आमी तांचो उडास करून मागता सोम्या तुज्या पांयां तळी ताका भेटोवन दिता आमच्या समाजींत आज कितलो लोक कश्ट जाता अधिकार असलेल्या हाताखाल आज आमचेर विविध रितीन ग्रेस्तकाय आनी तांच्या हातांत सगळे अधिकार तांणी केल्ले चलता असल्या काल दैत्य शोषणाक वळख जावन कितली जाणां दुखाचे शीत खातात कितली जाणां आज निर्गतेक जाल्यांत कितलीशीं जाणां आज भुरगीं वाटेर पडल्यांत मार्गार पडल्यांत कुटुंबां मार्गार पडल्यांत सोम्या असल्या रितीने कश्ट जातात कुटुंबांनी शोषण चलता भुरग्यांचेर शोषण चलता आज स्त्रियांचेर शोषण चलता चलयांचेर शोषण चलता सोम्या असले अत्याचार अन्याय जाता आसतना तांचो ताळो सोम्या तुजे लागीं पावोवन दी आनी कोण सोम्या असले हे आत्मान अन्याय करतात शोषण करतात तुज्या आमलेक रक्तान सोम्या तांकां धुवन काड नितळ कर आनी तांचे पातक सोडून सोम्या तांणी हेरांतूय बरेपणांनी मोग गंगो फावो कर जेजो कोण गायल्यांत ह्या शोशणा वरवीं ताच्या काळजांत जाल्ले गाय मोती जाल्ले गाय गूण कर सोम्या तुजे लागीं मागता आमुली ते रग सोम्या मुजेर सार पोवी तुझे रग सोम्या मुजेर शेणाय आमुली ते रग सोम्या मुजेर सार पोवी तुझे रग सोम्या मुजेर शेणाय सोम्याचो तिसरो गाय उजव्या पायाचो गाय आमी नियाळ करया सोम्याच्या उजव्या पायाच्या गायांतल्यान वाळयलें तें आमलेक रगत पवित्र सभा आनी आमच्या राष्ट्राचेर पडोवन दी म्हूण आमी मागया प्रत्येक तरान आमची पवित्र सभा आज नितळ जावं दी पवित्र सभेंत अशें वायट समी आपल्या रक्तान नितळ करून दी पवित्र सभेच्या वडिलांनी अशी मुणेपणां आमची जेजूचे आमी रगत खान बुडोवन दी
पवित्र सभेन देवाच्या म्हणयाऱ्यांक आमलेक रगात पवित्र करून दे तांचे त्यातली अस्कत काय कान बुडोवन देवाचे काम करचे म्हणयारी ते जाऊन दित देवाच्या उतराचे म्हणयारी जाऊन दित देवाच्या पवित्र साक्रामेंत दिवचे हात तेल आयिल्ले बरे आनी भाग्यवंत म्हणयारी कर म्हण सोम्या कडे मागया ताणी केल्ली सक्कड पातकां बक्षी म्हण मागया सक्कड पवित्र सभेंतल्या धार्मिकां बसत मागया देवाच्या समर्पी जिणे खातीर तांकां विसल्यांत आनी तांच्या समर्पी सवे मारी पात ताच्या आमलेक रक्तान ते नितळ जावन पवित्रपणाची जिवीत जीव देत म्हण मागया हर एकला पवित्र सभेंत आमी प्रत्येक तरान भाव भयणी बसत मागया सगळी पवित्र सभा क्रिस्ताच्या मोगा साक्षी दिवची पवित्र सभा भाग्यवंतपणाक आपयल्ली आज आमी संसारी वस्तू फाटल्यान वेता खोटेपणा फाटल्यान वेता आज असलो संसार सगळो समी नितळ करून दी म्हण मागया या वेळार विशेष रितीन सोम्याच्या आमलेक रगत पुरीशा भरूंच्या भुरग्यांचेर वाळो दी म्हण मागया आज आमची भुरगीं कितली PUC SSLC आनी डिग्री आनी मुखार पुरीशा भरूंक वेतात आपल्या पुढाराची वाटे ती मेट काडटात सोम्याचे आमलेक रगत जेजू तांकां नितळ करून दी सोम्या तुज्या आमलेक रगतान नितळ कर पवित्र सभेक आमच्या भारत देशाक नितळ कर जेजू आमच्या भारत देशांत ती मुखार चलोवंकची चुनावणांत वायट आनी खोटेपण कान उडय सोम्या वायट सत्तेचे प्रभाव कान उडय आज आमचो राष्ट्र एका सगळ्यांकी हे समांतर हक्का मेळचो देश कर सोम्या आमची पवित्र सभा पवित्र कर आमच्या पुरीशा भरूंच्या भुरग्यांचेर सोम्या तुज्या आमलेक रक्ताचो अभिषेक कर तांची जिवीत उजवाडाय म्हण मागया सोम्या मुझेर सार पोवी तुझेर सोम्या मुझेर शेणाय आमोली तेर सोम्या तांचेर सार पोवी तुझेर सोम्या तांचेर शेणाय सोम्याच्या दाव्या पायाचो गायी आमी समर्पण दिवया त्या गायेंतान वाळिल्ले रगत कुटुंबाचेर वाळोवन दी या वर्सा आमी कुटुंबाचें वर्स आचरण करता आमची कुटुंबां अस्कळ जाल्ली सोम्याक भेटोवन दिवया मोगनांतलीं कुटुंबां सोम्याक भेटोवन दिवया डायवर्साच्या वाटेर असलीं कुटुंबां सोम्याक भेटोवन दिवया आस्ती बदका खातीर लढाय करची कुटुंबां देवाक भेटोवन दिवया या संवसारी जिवितांत आपल्या संवसारी ओडण्या फाटल्यान बेच्या कुटुंबां भेटोवन दिवया भावार्थनांतली देवाक जगो दिनांतलीं कुटुंबां देवाक भेटोवन दिवया घरांत लढाय झगडी असमाधानीन भरलीं कुटुंबां देवाक भेटोवन दिवया आज असलीं कुटुंबां सुमी आशिर्वादीत करून दी आज आमची कुटुंबां भुरग्यांक जल्मोवन तांकां व्हड करना भावार्थान व्हड करची कुटुंबां जावं दीत आज आमच्या कुटुंबां मोगाची पाळणी जावं दीत सोम्या जेजू हर एक कुटुंब तुका समर्पण दिता तुज्या आमलेक रगत हर एका कुटुंबाचेर तूं वाळय तुज्या लामदीक रगतान आमची कुटुंबां अभिषेक कर आमच्या कुटुंबांनी मोग सोम्या वाळाशें कर कोण आपल्या जिवितांत अविश्वासी जाल्ल्या गोवा बायलांक तांकां उजवाडाय सोम्या मोग दी आनी करो मोग तुवें केल्लो पवित्र मोग पती पत्नी दिवजून अविश्वास आनी अक्रम संबंधांतले तांकां भायर हाड जेजो आनी तांचेर आशिर्वाद घाल तुज्या आमलेक रगतान आमची कुटुंबां पवित्र कर म्हण सोम्या कुटुंबाक सार पोवी तुझेर सोम्या कुटुंबाक शेणाय आमोली तेर सोम्या कुटुंबाक सार
मागे आम्ही सोम्याच्या पवित्र कडवळांतल्या रगत आमचे अभिषेक मागया सोम्याच्या कडवळांतले रगत त्या मनशाक पवी गुण करचे तसले आम्ही जाणाव त्याच पवित्र गायन तावन शतपदी एकलो बरो जालो तो सजेर बरो जालो ताचेर ते रगात अभिषेक जाल्लेच पिडे तावन ताका सुटका मेळ्ळे सर पिडेस्तां बसत मागया आमच्या मदें हांगासर आसली आज आमचे कडेन मागोवंक सांगल्ली आमच्या कुटुंबांनी आसली आस्पत्रेंत आसली विविध पिडेस्तां सकट आमी तांकां सोम्याक भेटोवन दिवया सोम्या तुज्या आमलीक रक्तान ह्या सर पिडेस्तांक भेटोवन दिता सर कॅन्सर पिडेस्तांक काळजाच्या पिडेन कश्ट केल्यांक ब्लड प्रेशरान डायबिटीसान कश्ट केल्यांक आंग दुखनी भाय दोगो पेंटा दुखेन वळवळ केल्यांक रक्तस्रावाच्या पिडेन कश्ट केल्यांक मायग्रेनच्या पिडेन कश्ट केल्यांक विविध रितीच्या मारेकार पिडेन कश्ट केल्यांक गुण दायनत्या पिडेन कश्ट केल्यांक सोम्या तुका भेटोवन दिता विविध मानसीक पिडेन कश्ट केल्यांक सोम्या तुका भेटोवन दिता सकट पिडा शिरा जेजू तुवें गुण केल्ली तुजे थंय आसा ती गुण करची सगत ह्या घडये ह्या सकट पिडेस्तांक तुका भेटोवन दिता ताचे संगता जेजू आमी भेटोवन दिता ही आज हांगासर आयिल्ली त्या सावा एक बाबाक जाती निंदराच्या त्या केसींत जैलाक घाला ताणें तो सूख करूं ना म्हूण तो मागता देवा लागीं आनी ही सुटका मागता दया ताच्या करिणता सुखी ताका जैलांत तावन गेल्या सुटका लाभशें कर सोम्या एका बाबाच्या जाग्याचेर रेकॉर्ड बऱ्या तरान जावंक आनी जागो बऱ्या मोलान विकून वचूंक मागता एक भाव कॅन्सर पिडेन वळवळून आसा आस्पत्रेंत आसा ताची कॅन्सर पिडा गुण जावंक मागता एका भावाची उडास ताची सगत पाटी मेळोवंक आनी ताचें दिसपट्टें काम करून जमच्या बसत मागता सोम्या एका भावाक एक विशिश्ट रक्ताची पिडा आसा रेर पिडा आनी हेचे वरवीं ताका चलोवंक कश्ट जातात आनी पिडा सोडून येता ह्या पिड्याक वकात ना म्हणटा धाकटे रे तरेकी सोम्या जेजू खंयच्या पिड्यान गुण जमचे बरें ह्या पिड्यांतले गुण जमचे बरें कर एका आयरिनला भयणीचो पांय गुण तुमी आनीकी गुण जावंक आयकना तो गाय संपूर्ण गुण कर आनी तिका बरें कर सोम्या भयण लुईस म्हणलें भाव आपल्या भलायके पासून म्हाका बरी भलायकी दी सोम्या ताका बेतां फ्रांसीस सोम्या जेजू सारेश आनी जास्मिन भाव भयण ती तांकां भुरग्याचें देणें फावो कर जेजू तांचें मागणें आयक आनी एकलो बाबा बेतां फ्रांसीस म्हणलो भाव जागो मोलान विकून बऱ्या मोला विकून वचोंक घरांतले सर समस्ये परिहार जावं मागता सोम्या दुबाय एकल्या भयणीक एक बरें काम मेळोवंक कुटुंबाची मागतात एक भाव आपले ट्रॅव्हल एजन्सी बऱ्या तरान बिझनेस ताजें चलोवन बऱ्या तरान सक्सेस जावंक मागता एक भाव आपल्या पुता सामुएलाक शिका बरें मोती वचना बरें करून शिकून पास जावचे बसत मागता दोगां वडिलां आपल्या भुरग्यांनी SSLC एग्जाम बऱ्या तरान शिकून पास जावंक मागता सोम्या एक भयण डियान म्हणलें तुमी जेजू एग्जाम फी आनी त्या वेळार तकले पडापड बे उप जाता परिक्षा बरोवंक कसो जायना कितले आवय मस्तो कंगाल जाल्या आनी आपल्या इस्कॉलान भुरग्यांक ताका टीज करतात प्रॉब्लेम करतात सोम्या ह्या भुरग्यांक मानसीक तरान धैर्य दी परिक्षा बरोवन पास जावंक आनी ह्या सकट समस्यांतले भायर येवंक एक भयण सोम्या उस्मोडे वरवीं कश्ट आस्पत्रेंत आसा ICUंत आसा वेंटिलेटराचेर आसा सोम्या त्या भयणी बरें कर म्हणटा कुटुंबाची मागतात एक भयण आपल्या पुता बरी सिरेक म्हणूंक मागता सोम्या तेजेर आशिर्वाद घाल लेरेशा म्हणली भयण जेजू तुका बरें मार्क्स मेळ्ळ्या खातीर पास जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता सोम्या जेजू ह्या सकटांक तुका आमी भेटोवन दिता म्हज्या सांगाता म्हणा सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुज्या कडवळांतल्या आमलीक रक्तान आमकां अभिषेक कर आमच्या काळजाचे गाय तूं गुण कर आमची पिडा शिडा तूं गुण कर आमच्या कष्टा अनवारांतले आमकां तूं सुटका दी आमच्या मोतीच्या
बेजारांतले आमकां सुटका दी सोम्या जेजो जैते बोटी कश्टां वयर कश्ट येताना बेजारा वयर बेजार येता आसतना आमी मोतीन कुडीन कश्ट येताना निराश जाताना ह्या संवसारांत काळोखांत सांपडतना सोम्या जेजो तुज्या कडवळाच्या आमोलेक रक्तान आमकां अभिषेक कर आमच्या कुटुंबाक सर वायटांतले सर पिडेंतले सर कोठेपणांतले सर बंदतड्यांतले सैतानाच्या सक्तींतले सर्व दोशांतले आमकां सुटका दी आमी जायतीं जाणां मानसीक रितीन कश्ट जाता टेन्शन भोगता एकसुरपण भोगता हातूंतले आमकां भायर हाड तुज्या आमलेक रगत आमचेर सोम्या ह्या घडये तूं वाडय सोम्या जेजो पुरीशा बरोवच्या आमच्या भुरग्यांचेर तुझे आमलेक रगत अभिषेक कर सोम्या तांकां तूं सुटका दी तरकां तुका सोम्या जेजो भोगलाक तुका सोम्या जेजो महिमा तुका सोम्या जेजो ही मेरपडी आमी सकड सोम्या कडेन सुसमी हर एक ने तमेती स्तुती करया हालेलुया 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 जीसस 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 सोम्या जेजो जामने रक्तान जेजो याकडे तुम्ही आशीर्वाद अभिषेक करजो रियलिटी होली ब्लड नाइट जीसस तुझे पावर कम एंड हील टच जीसस लेट योर पावर कम एंड हील जीसस वी टच एंड बिलीव जीसस पावर टच एंड हील क्लीन फ्रेंड्स जीसस सोम्या जेजो हालेलुया 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 Sesna Yeka Storia Seta Tuka Dogancha Spiri Sama Sami Navarta Amen Prartuya देवा विचे सक्रमेंताका तुझ्या कष्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना सोम्या मुझेर सारई पवित्र तुझे रग सोम्या मुझेर शेणाई अमूलिक रग सोम्या मुझेर सारई पवित्र तुझे रग सोम्या मुझेर शेणाई एक कळवणी येवसो आपतो भाग्यवंत आपतो जाल्ल्यान
आमकां आराधन येवच्या हप्त्यान आसचें डिवायन वर्ड TV आनी यूट्यूब वीक्षकांकी ही कळवणी जावन आसा हाचे सांगता तेनी ल्हानशी कळवणी कोणाक आमी दैवीक अमृत संस्थान सोलोवच्या यात्रीक पेंडान इस्रायल हे भगिवन जाग्यांक मेयाच्या 20 आनी 3 तारखेर तशेंच पांडिचेरी चेन्नई वेलांकणी सांत थोमासाच्या आनी वेलांकणी गोंयच्यांक मेयाच्या 11 तारखेर आनी यात्रीक पैनाक वेतेल्यांक कोलकाता वेतेल्यांक कोलकाता मदर तेरेसाच्या पुनशताक आनी एप्रिलान आसतलें 20 आनी 7 तारखेर कोण वेचे आसल्यार तांणी म्हाका संपर्क करचें ह्या दैवीक अमृत संस्थाक संपर्क करचें.